दर महिन्याक 30 लाख रुपया कोयर मोहिमे खातीर वापरतात अशें कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगले। लोक कशाय कसो कोयर रस्त्यार उडयतात, हे खातीर आतां CSR फंडांतल्यान कोयर व्हरपा खातीर ट्रक दिला। ह्या ट्रकाचे शुक्रारा कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, उपसरपंच गीता परब, पंच वांगडी सपनेश वांयगणकर आनी सचिव अर्जुन वेळीप हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। is per person who is discharging sewage on the roadside or who are throwing garbage on the road. So this is awareness where we have told the people, let's do let's clean up our Kalagut. Let's bring the lost glory of Kalagut name back to Kalagut again. So ना जाल्यार हे कितें जातालें आमचे Kalagut म्हणल्यार अरे ते कचरो आहा हे आहा, पूण पयलोच ट्युरिजम सेक्टरान Kalagut आसले तेन्ना कोणी येतालो खंयतरी गार्बेज उडयतालो। आयज आमी अशें जाला की आमी 30 lakhs पर मंथ गार्बेज क्लिननेस ड्रायवाक पडटा 30 lakhs। सो त्या पासत आमची म्हाका दिसता आयज Kalagut 90% क्लिननेस जाला 90%। सो आनी हे फुडें हांव 100% करूंक सोदता विथ द हेल्प ऑफ माय पंच मेंबर्स, विथ द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल, विथ द हेल्प ऑफ द Kalagut विलेजर्स एंड द हॉटेलियर्स अराउंड इन द विलेज। हांव चडांत चड देव बरें करता परतून आमच्या सेड्रिक वाजाक की तेणेन आमकां हो परतून ट्रक दिलो। Very happy and glad to partner Village Panchayat of Kalangut, headed by Mr. Joseph Sikvera, the Sarpanch and other Panch members, Secretary Arjun, to take part in this CSR activity for the village of Kalangut. Extremely delighted. I hope it will be helpful to them and we hope to work with them in future too. Thank you.